ಅಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೋ बापाक ताच्या पुताक आनंद जा आनंद प्रत्येक ताच्या फळांक आनंद तांकां जा आनंद बापाक ताच्या पुताक आनंद जा आनंद प्रत्येक ताच्या फळांक आनंद तांकां जा कोंकणीचें पिक्चर दायजी वर्ल्ड वॉल्टरान आनी स्टॅनी बेलान बऱ्या तरान केलां म्हाका कोंकणी मायकल डिसोजा विजन कोंकणी चलकार हांकां सपोर्ट केल्ल्याक हे सांगचे हिंदीन सांगचे जाल्यार पैसा वसूल बरी मॅसेज बरें एक्टींग आनी सगळ्यांनी पळयचे जाल्ले हे पिक्चर दया करून दायजी वर्ल्ड प्रोडक्शनाक ह्या पिक्चराक आनी कोंकणीक तुमचो पाठिंबो दिवप सगळ्यांक देव बरें करूं खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार तांचो एक मेसेज आसली आमकां आयच्या काळार कितें जाता आमच्या समाजांतली परिस्थिती आमकां मुखार दिसून आयली मात्र न्ही आमी मुखार कशें खालें करियत ताका कसो पर्याय सरयत म्हणली एक मेसेज आसली स्टॅनी बेळा आनी वॉल्टर नंदळीके तुमकां समेस्तांक थँक्स म्हणटा कित्याक एक सोबीत आनी बरी अर्थबळीत तुमी मेसेज आमकां दिल्ल्या खातीर थँक्यू आमच्या समाजाचेर नदर मारच्याक हे फिल्म जायकी प्रेरण दिता गुंड चिंता पाठोवन तयार केल्लें लगभग 1.25 घंटेचे हे फिल्म सगळ्यांचें गमन त्या कुशीन दवरता मात न्ही नव्यान समाज बांदून हाडच्याक ल्हानांनी व्हडांनी कशें सहयोग सांगातपणांत वावर करत म्हणल्याक हे बरो दाखलो आसा सगळें बरें जावन दी ऑल द बेस्ट कोंकणीच्या मुवींक एक बरो भविष्य आसा म्हण सांगून परत एक फावटी साबीत जाला बापाचे पुताचे नावे स्टॅनी बेळा बाबा तशेंच आमच्या दायजी वर्ल्डाची पहिली मुवी आज भायर आयला आनी प्रिमियर पळोवन मोव चड खुशी जाली चडावत आमी फिल्मां पळयता एकत काणी एक चड महत्व दितात संदेश खंयी लिपोवन वता आनी थोडे कडेन संदेशाक चड महत्व दितात काणी खंयी आमकां चुकोवन वता पूण ह्या एका मुवींत हर एकान ती बॅलन्स सांबाळन एक बऱ्यांतली बरी मुवी आमच्या कोंकणी प्रेक्षकांक दिवन कोंकणीच्या आमच्या मुवीजांक बरो भविश्य आसा म्हण सांगून हांगासर तांणी सांगलां आमकां देखून मोगाच्या विक्षकांनो कोणाक म्हणी ह्या मुवीक येवंक जाय जाल्यार दयाकन सुरवात करिनाकात 2 घंटेचे कंप्लीट एंटरटेनमेंट एक बरो संदेश आनी एक सोबीत कहाणी तुमकां हांगासर ह्या मुवीन दिवंक प्रयत्न केला देखून दया करून हांगासर शो येता आसतना परवा नोव्हेंबराच्या 5 तारखेक ग्रँड प्रिमियर आसा पेड प्रिमियर तुमी टिकेट काडूंचो आनी ह्या टिमाक सपोर्ट करीत जाय म्हणून ह्या मुखांतरा विनंती करता देव बरें करूं अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स दायजी वर्ल्ड मिडिया वन्स अगेन मुवी बरी आसा कित्याक म्हळ्यार ती मेसेज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द मॉडर्न जनरेशन ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर द फ्युचर थँक्यू कोंकणींत मस्त मुवीज आयल्यात आनी मस्त मुवीजान आमकां हांसयलां बट आय वूड से दॅट बापाचे पुताचे नावी आमकां रडयला अँड हाव इमोशनली हुक्ड ऑन मुवी फ्रॉम द बिगिनींग अंटील द एंड आनी म्हाका मस्त खुशी जाली ह्या मुवींत कित्याक म्हळ्यार द कॉम्पोजिशन ऑफ द मुवी कॉम्पोजिशन म्हणटाना आर्टिस्ट कॉम्पोजिशन हांव म्हणटा जनरली आमी खंयचेय प्रोजेक्ट्स करतना पब्लिसिटी खातीर आमी मस्त जाणांक घालता बट हांगासर लिमिटेड कॅरेक्टर्स काडून तांकां डिझायन केला आनी फोकस इज ॲप्ट टू द पॉयंट स्टार्टींग जावन एंड म्हणसर आमकां हुक्ड ऑन दवरता मेसेज इज ब्युटिफूल कालाक म्हळ्यार सगळ्यांच्या घरा आसची एक विशय एक व्हेरी सेंटिमेंटल टच ह्या मुवींत दिल्लें आसा डिरेक्शन इज अमेझींग स्टोरी लायन इज ब्रिलियंट DOP आणि कलर ग्रेडिंग म्हाका मस्त पसंद जालें लुक्स लायक अ व्हेरी टेक्निकली साऊंड मुवी आणि बॅकग्राऊंड स्कोर म्युझिक अमेझींग आणि एक विशय कितें म्हळ्यार मेकअप हांगासर मस्त कॅरेक्टर्स आसात तांच्या मे बी तांच्या प्रायेक वयर सकयल तांणी दिसचे बरी मेकअप इतले नॅचरल दिसता आनी इतले कनेक्टिंग दिसता स्मॉल विशय जावंक पुरो बट इट ॲड्स अ लॉट ऑफ वॅल्यू टू द मुवी सो आय थिंक अमेझींग सगळ्यांनी हांगासर येवचें आनी ही मुवी पळयचे म्हणून हांव विनंती करता सो ऑल द व्हेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ दायजी वर्ल्डाचें फर्स्ट प्रोडक्शन बट दीस इज अ मास्टरपीस थँक्यू बापाचे पुताचे नावी एक बरें जालें फिल्म
सगळेन हे मुवी पळोवन सपोर्ट करीचे एक मेसेज आसा हे फिल्मार बरें मेसेज आसा ऑल द बेस्ट स्टॅनीचे डायरेक्शन बरें जालां आमचे वॉल्टर नांदलिकेचे बरें जालां एक्टिंग सूपर जालां ऑल द बेस्ट फॉर द टीम ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಭಾರಿ ಸೋಕುದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತೂಯಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಆತು ದಯಮಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಂತೀರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಕೂ ಮಾತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆತು ಮಾತ ಭಾಷೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತಿರುವೆ ದಾಪ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಯ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬಾಕಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ನೆಕ್ಕಲು ಒಯ್ಯ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಆತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈತಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಲ ಮೇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಬೌಲರ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಾದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಪುಣಿಚಿತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಲ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಅದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ನದಿಚ್ಚಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ನೆಟ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಂಡು ನೆತ್ತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದಾದೊಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಯಾಪನ್ನಗಂದೇನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಈ ಮೂವಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆತ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಆತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈತಾನೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನುಭವ ಆತನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಾದನು ನಂಗೆ ದಯವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ನಾವು ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿ ನಾವು ದಯಪನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಆ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ವಿರಳವಾದ ನಮ್ಮ ತೂತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ನಂಗೆ ಆತ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಿಸ್ ಪನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲದ್ಕೊಂಡು వచ్చి ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ತೂನಗಲ ಒಂಚಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಮೂವಿ 100% ಮಂಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನಿ ಫಲ್ಯ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಫಾದಮುಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಜೆರೋಸಾ ಕಂಪನಿ ವಿಟೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ರೆಕ್ಸಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಿಳಿಕುಳ and MCC Bank. Call आज अनफलन दायजी वर्ल्ड टीव्हीचे सर वीक्षकांक प्रणाम नमस्कार आणि काल आज फाल्या ह्या आंकड्याक तुमकां स्वागत संवसारान शाश्वत असची एक संगत कसली सबारांक दोसचें सवाल जवाब आसा बदलावण आणि कोण जावच्या बदलावणेक सरी जावन चलता तो बाळवाता आणि लांब काळ ताजे येवजणी बाळवाता दायजी वर्ल्ड 2021 वेबसायटांत सुरू जाल्लें आनी खबरां खातीर आमी न्यूजपेपर सोड न्हू वेबसायट पयलें पळोवंक सुरू केलें ताचे उपरांत टीव्ही माध्यमांत क्रांती केली ताचे उपरांत डिजिटल मिडिया युट्यूबा मुखांत्र दायजी वर्ल्ड तुमकां पावलें आनी आतां आनी एक नवी बदलावण दायजी वर्ल्डान घडल्या दायजी वर्ल्ड फिल्म्स म्हणलें प्रोडक्शन चेंबर हांगासान बॅनर स्टार्ट जाला आनी तुमकां येदोळूच खबर पावुल्ले बरी तांचें पयलें कोंकणी पिंतूर तयार जाला बापाचे पुताचे नांवी आनी आज दोगां कलाकारांसोवें तशेंच त्या प्रोडक्शन हावसाचे मुखेली कोण आसात तांचे संगता आमी संवाद चलयतल्या ह्या कार्यांत म्हाका संगात दितात दायजी दुबई हाचे स्थापक अध्यक्ष एक अपुरबायेचे संघटक लेखक ताचे उपरांत इन्फ्लुएन्सर जावन आमच्या घरांनी पावुल्ले मानेस्त डायन डिसोजा मुखामार सर नमस्कार ताचे उपरांत तांच्याच घरा येवन हांवें आतां तांकांच स्वागत म्हणचे बोकडेन आपोड नातुल्लो पालो ना फाटल्या थोड्या वर्सांनी हांणी करिनातलें साधन ना तुमचेच मोगाचे वॉल्टर डिसोजा नंदळिके वॉल्टी सर नमस्कार 1997 नोव्हेंबर 17 कोडयाळतावन बैसरिल्ल्या एकाच फ्लायटांत हे दोगी मानेस्त आसले आनी गल्फाक ते पावले देखून हे सवाल तुमचे लागीं येता त्या दीस त्या फ्लायटाच्या सिटीर बसून आसतना एका दिसा तुमच्याच स्टुडियोंत येवन तुमी केल्ल्या फिल्माक लोकांक आपोवणी दिवचें भाग मेळटले म्हणून वॉल्टी सर तुमी चिंतले ल्हानशें करेक्शन 1997 मुंबय तावन फ्लायटांतलें मुंबय तावन कॅथे पॅसिफीक फ्लायट थंय जावन हांव आनी डायन सांगता दुबय गेल्ल्या सांगता बसून गेल्ल्या न्ही सांगता सीट दिल्ली ते दाळा आमचें डिस्कशन जालें गो आमकां दोगांय काम ना
खंय निरुद्योगी निरुद्योगी म्हळ्यार दुबय काम सोदून येचे ओके थंय वचून खंयचें काम सोदते काले म्हणचे बदला थंय वचून काले खुंगणे खातीर काले करी हांव तशें वय ते भितर एक किटाळ आसले पॅशन आसा न्ही तें बारीक कश्ट खंय गेल्यार आपले ती कीड आपले ती पयलें ती येता सो पॅशन फॉलो करूंक म्हळ्यार मागीर थंयसर तें डिस्कशन जाल्लें त्या दळा तो व्हडलो भोवशे डायन वॉज वेल नोन दॅट टायम बिकॉज तो स्पेशली MC करतलो मागीर डायजीस लेवलार CYM असो त्या दळा CYM आतां ICYM अध्यक्ष असलो भोवशे मुखामार्त आसले एका ल्हानशा फिरगजीत हांव एकलोच आनी फस्ट एक डायसीस लेवल उडपी आनी मँगलोर एकच जाल्ले त्या दळा जस्ट इमॅजिन मुखेली त्या दळांनी सांगता बसून तुमी मुवी पळयल्यात आसात म्हणजे काजाराक ताणें MC केल्ली हय 97 मागीर तशें पुरो हाका पुरो ते थोडे पॉलिटिकल पार्टीचे तेणेचे पुरो भाशण दिवंक आपयताले ते भास्कर शेट्टी आनी पुरो वय ते आनी भाशण दिल्लें कोणी विन जावना मात्र ती गजाल दुसरें तशें जावन हांकां टिकेट दिवंक कितें आनी चिंतू ना देखून हाणें चिंतलें हांव वचना तशें म्हळ्यार आय एम जोकिंग तो सगळ्यांक दितलो भाशण बट तशें एक उर्बेन गेल्ल्या थंय वचून उर्ब आशिल्ली ती ताच्या मुखेलपणार ताजें थंय गेल्यार हे आपळे आनी थंय आसल्यांक पुरो फाटीं घालून आनी मुखेलपणांनी पूण आतां एक फुल्ल 360 डिग्री थंय तावन ट्रान्झिशन जालां वय वय तुमकां कशें भोगता वयर तावन पळयतना सकयल तावन बैसरल्यात येस तें डायनानंत सांगाचे तुका ते कालंग ते कोंगणेचे एक पिशें कीड आसलें पळय ते तुका रक्तान भरसल्यार पळय ते वचना ओके बसून सोडना ना बसून सोडना ते आमकां न्हीद पडना काले म्हणजे प्रॉब्लेम आल्यार मात न्हीद पडटा न्ही न्हिदी पडना दुसऱ्यांक न्हिदोवंक सोडिना थोडे पळय ओके बसून काही चिंतना बायल विसरता काही प्रॉब्लेम आसा की म्हणून आमचे प्रमाणे आमी प्रोग्रामेशन चिंतचे आनी तुका काले मुद्दे एक गजल स्पश्ट करता हांव कित्याक सांगल्यार खंयच्या समाजीच्या प्रकारान तुका वावर करूंक आसल्यार तुवें लिस्ट एक्सपेक्ट करीचे सेवन सो म्हूण तूं येताय पळय तो वेव्हार न्ही धर्मा करीचे वेव्हार म्हणल्या कडेन तुवें थोडे एक्सपेक्ट करियत त्या खातीर आयच्या काळार कोणाकय सेवा दिवंक आसा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन यू हॅव टू गिव इट वॉल्टी सर येदोळस थोड्या मुवींनी आमच्या लोकांनी पळयलां तुमची ही पहिली मुवी न्ही तुमची पहिली मुवीची काणी कसली ॲज अन ॲक्टर वय पहिली मुवी हांव चिंता ते खंयचे वर्स म्हाका एवढं आसना कारण एक 18-19 वर्सां आदी नकाब म्हणल्या मुवींत ते एक म्हज्या फ्रेंड्सा थ्रू म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो तांणी थोडे फोटे घेतले सर अब्बास मस्ताना ब्रदर्स आसले ते वायट घालले वय वय तांणी मेर थोडे म्हजे ड्रामाचे एक्ट केले पटे पळोवन वणना पाद्रा बस रोल करून दी म्हणले दुबय एकच जाल्ले हांव चिंता एकच शूट जाल्ले मुवी ती ताजे उपरांत तांणी येलो करूं ना मुवी शूट करून तांणी कमिटीन म्हळें हांगा येलो करून वचो म्हणून एकच सीन पाद्राक आनीक रेस्पेक्ट करची आनी तुमी एकामेका बास दितात ओपता दिवन सांगतना चेडवान तांचे एक दीस काडला चेडवान धांवंगी शुटिंगाक तेन्ना हांव त्याला चिंतलें मुवी म्हणल्यार झणे बराब काडलें ताजेर वचूंक येतलो बरें पूण तशें जावन तुमकां हे एक सेकंड एक्सपिरियन्स वॉल्टी सर पोर टेक्निकल प्रिमियर जालें ब्रेस्तारा आनी आमच्या सिनेमांत थिएटरांत भायर आयिल्ले आनी सगळ्यांनी एक सवाल विचारले तो पयलेंचो एक जोक आशिल्लो लास्टाक रामायणांत ड्रामांत रामा बिल फायर करतना पळय रावणा मरोंगूच मरना विचारल्यार पेमेंट बायजी म्हणटा हे सगळ्या मुवींत तुमी एक पटी हांसूंक वचनात हाचे फाटलें कारण कितें ते स्टानीक काले म्हणटात ताणें हांसूंक सोडूं ना म्हाका फस्ट स्टार्टिंगार सीन ओपन जाताना थंयसर म्हजी आमची एनिवर्सरी जाता 25th एनिवर्सरी त्या दाळा एक स्माईल करना ते लास्ट ताजे उपरांत एक फस्ट एंड लास्ट स्माईल ते फस्ट एंड लास्ट स्माईल सगळ्या पिक्चरांत ना एक हात वयर सकयल व्हरूंक सोडूं ना आनी एक स्माईल करून सोडूं ना बट आतां पळयतना ते काले म्हणटात आपणे तांणी केल्लें करेक्ट सी नॉर्मली आमी काले करताय आमच्या मुतींत आमी अशें केल्यार जाता तशें केल्यार जाता मासूंक पुरो पूण तशें आमी चिंतचें जाल्यार मागीर डायरेक्टर घाल्यात मुवी एक डिरेक्टराचीच ऑफकोर्स डायरेक्टरची स्टोरी ताका गोत्ता कशें करीचें पडद्यार कशें येचें म्हणून ताका गोत्ता हर एक ताका गोत्ता जर तर हांव तुका सांगता आतां जर तर हांवें ते म्हजें एक्टींग कोणायकी सोमा आसले लायक जालें म्हणून जाल्यार त्या तेगांक क्रेडीट वता कोण एक स्टॅनी बेळा ताजे सांगात आमचो कॅमेराचो राजा जॉयल आनी ताजे उपरांत अर्जुन लुईस म्हणून आहलो सो एवरी शॉट जाल्ल्या उपरांत आपले ते तिगी वचून थंय स्क्रिनार पळोवन
तेगांचे अप्रुवल नातल्या परत्यान कडेन येतले सो तशें कालें जाता की म्हळ्यार दे आर द बेस्ट ऑडियन्स आनी दे आर द बेस्ट काले म्हणटा तापळे तुका नासोवचे तांणी सांगलें तुमी आमी तांणी सांगले बरी आमी केल्यार आनी एक कालें आसा गो ते फाल्यां सकाळीं म्हाका दूर सोंग ना म्हजें बरें जायनातलें हांव सीदा ताचे वयर सांगता आतां बरें जाल्यार तांचे वयर सांगता क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन डायन सर पयले पटी ह्या फिल्माचो प्लॉट तुमचे लागीं येत आसतना आतां आमी ह्या कार्यांत मस्त सांगूंक जायना लोकांनी पळोवन थोडे सांगती समजचे म्हण आसता पूण थोडे सांगते आमी धैर्यान सांगता हांव प्रिमियर टेक्निकल प्रिमियर पळयल्ल्या आदारान आनी तूं कॉमेडी ना रोमॅन्स ना ॲक्शन ताचे पयले ना वायलन्स ना हे पुरा नासतनाय एक मुवी काडी येत आनी आमी आमचो लोक स्विकार करता म्हणलें एक गट फिलींग तुमकां कशें आयलें खंडी जावन पळय स्टॅनीन ताका स्क्रिप्ट तयार करचें काम सुरू केल्लें ताणें सुमार स्क्रिप्ट धाडिल्ले आनी आमकां थोडे फावटी शेअर केल्ले आसात तुमचें ओपिनियन दिया आनी आमकां म्हळ्यार एक कालें मते एक मुवी काडटाना वट्राशी मुवी काडल्या खातीर काडची नाका हे मायकल अबाचे विजन कोंकणीचे बॅनर तातूंत आयिल्ली मुवी आनी ताची व्हड प्रोडक्शन व्हडल्यो जबाबदारी आसात ते म्हणटाना स्टॅनीक जबाबदारी जोडती जाली आतां एकलोच पयशे घालून काडटाना व्हडना हे कोणी एक मिसावाणी आयला आनी एक येदो व्हडलें प्रोडक्शन हाऊस रिलीज करता म्हणटाना थंय 10 पटी चिंतचें पडटा तशें ताणें तो स्क्रिप्ट बरोवन आनी खंय आमकां भोगलें एक पिक्चर पळोवन भायर येताना तुका मतान कांय उरना बारी बरें आहलें कशें आहलें कॉमेडी बरी आहली बरें आहलें वय लास्टा बरें आहलें म्हणून तूं पिक्चर अशें कांय सांगूंक शकनाय हें अशें जावन दी आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजींत आमच्या परिसरांत घडचे समस्या आसात पळय ते आमकां बारीक कन्सर्न आमच्या समुदायाक मुखल्या दिसांनी सो ताज कॉन्सेप्टाचेर आमी काडया म्हणून आमी चिंतना स्टॅनी कडेन ताणें तयाराय केल्ली ताका चिंतपाक टॉनिक आसा वय 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 ताणें तें तयाराय करन ताणें तें बरें बांदून हाडलें खंयच्या रितीर म्हळ्यार ते ड्रामानी फिल्माक कशें जायचें पळय तशें दिवन ताणें एक सादारण हांव एक वर्स काड लागून ना सोडलें स्क्रिप्ट धाडला आमकां ते पयले पटी म्हाका कोणें स्क्रिप्ट धाडचो ते म्हळ्यार ते कंटेंट ताचे कडेन रेडी आहा तो काले तशें मात न्ही तातूंत खालें परत जायचें आनी कले परत गजली आसात ते ताणें ब्रॅकेटीन घालून पुरा प्रिपेर करून धाडला वेवस्थीत मांडावळ आसली तशें म्हणटाना हांवें चिंतलें कित्याक म्हळ्यार स्क्रिप्ट तुका एका फिल्माचो बॅकबोन तो सामानांतल्या फिल्म रावना सो स्क्रिप्ट एक मागीर वळटी कडेन डिस्कस करतना वळटीनी म्हळें व्हडना बरो स्क्रिप्ट म्हणून मागीर ताणें तें कंप्लिटली काम ताणें केलां ते लोकांक जाय जे बरी कांयच सांगचे बरी केलां जाल्यार ताची मेहनत मुस्त आसा स्टॅनीची वळटी सर तुमच्या मुस्त भाशणांनी तुमी एक शब्द उल्लेख करचो आसता फंडामेंटलिस्ट थोडे पटी तें इल्लें विपरीत जाता आमी विपरीत म्हळ्यार तुमी न्ही तांणी करचें विपरीत जातना फनेटिक्स म्हणलें आसा मुवी शेतान ती थोडे पटी अशंत जायचे मुवी म्हणून फंडामेंटलिस्ट चिंतचे आसा तांची एक चिंता म्हळ्यार संवसारान खंयचेय पयले पटी जावन वचो दुसरे पटी तिसरे पटी जाल्यार व्हडना म्हणून आतां तांकां म्हणटना तांणी या हातून एक दोड्या अर्थाचें उलोवणें या डबल मिनींग ना या एक चडाव जाण आमच्या मुवीन एक पळोवंक मेळचे खंय ना खंय एक मर्डर म्हणी आसता एक खंयचेंय नासतना एक तुमकां एक आतुराय बघून येतली कशें काणगेत आमचो लोक म्हणून नाही आतुराई बघुल्ली आसा पूण म्हाका स्टॅनी बेळाचेर कॉन्फिडन्स आसलें म्हळ्यार ताचे मलयाळम मुवीचे प्रभाव आहा आनी हांव मलयाळम मुवीचो एक व्हडलो अभिमानी फॅन हांव हप्त्याक एक म्हणी बरें मलयाळम मुवी पळयता आनी पयले स्टॅनी कडेन कांय नातलें विचारचें खंयचें OTT रिलीज जालां म्हळ्यार थिएटरा वचून पळोवंक जायना हय OTTर खंयचें रिलीज जालां तो सांगता सो तांतू आमी डीपली पळोवंक गेल्यार 90% मुवी आहात पळय ताका व्हडले खर्च नात एक्टर जेका पयशे गुंतनात बट जनरली तांचें लायटींग तांचे सिनरी सिंपल तुका म्हळ्यार त्या मुवींत ते एक्ट करतात म्हणून ते कळना एक्ट करता म्हळ्यार नॅचरल एक्झॅक्टली म्हळ्यार ते केल्यार गॅरंटी आमच्या कोंकणींत ओप्पोतीत म्हळ्यार एक्सेप्ट करतीत म्हणलें एक कॉन्फिडन्स आसलें वय तशें ते हें करच्या अंतू म्हाका कांय व्हडलें भेन जातलें मागीर स्टोरी एक ताणें मागीर अशी म्हणून सांगली वय धरून दवरची मागीर तें सस्पेन्स आसलें जाल्यार म्हाका म्हळ्यार मागीर इल्लो डावट आहलें लोक कशे सस्पेन्स हे म्हणून मागीर पयशे पिक्चर जाल्ल्या उपरांत स्टॅनीन दोगां तेगांक बरें गोत्ताल्ल्यांक दाखयताना तांकांत सस्पेन्स कालें म्हणून कळोना सो तशें मागीर एक धैर्य आसलें बट हर एका शेतान या पळय आमी व्हडले म्हळ्यार हें पास जाता आमकां हांगा फेलियर मेळना एंत करेक्ट हें म्हणून सांगूंक जायना थोडे पुढचे फेलियर जाता वय बट म्हजी पॉलिसी काय आलें म्हळ्यार
केदाळ तूं 100% दिताय त्या वेळा रिजल्टा विशयान चिंचे नाका बरें जालें लोकांक लायक जालें जिंदाबाद बरें जावं ना आनी एक ट्राय करया तंत घालें एक उतार म्हळें लोकांक बरें जालां जाल्यार तुमी सांगा नातल्यार वडना म्हणून वय तितलेंच हांवें म्हजें घालें आतांय हांव सांगता आमच्या ऑडियन्सांक हें फिल्म दायजी वर्ल्डाचें म्हणल्या खातीर तुमी पळोवंक येनाकात कोंकणीचे तुम्ही बेश्टेन तरी काले दक्षिणेक पळोवंक येनाकात वो वॉल्टर नंदळीक वो आसा डायन आसा स्टॅनी आसा त्या खातीर तुमी पळोवंक येनाकात जर तर तुमकां कोणें तरी सांगलें हें पिक्चर पळयचें तुमी येया पूण हें पिक्चर कालें कितें म्हणून आमी तुमकां सांगता तुमकां बरें जालें प्लीज एक 10 जाणां सांगा बरें जावं ना आमकां आमच्या तोंडार सांगा ते 100% आनी दुसरें घालें गो तें आजकाल खंयचेय जावं दी आमचे प्रॉडक्ट आसा पळय आमचे प्रॉडक्ट आमकां आवडले आमचे भुरगे आमचे बेबी बेस्ट खंयच्या फिल्माच्या डायरेक्टराक प्रोड्युसराक एक्टराक विचार व्हडले फिल्म येद्दो येवना म्हणटात म्हळ्यार ते एक एक्सायटमेंटान सांगचे आनी सांगच्यान चूक ना तशी आमी सांगूंक वचना ते तुमी सांगाचे पूण तुमी सांगतना भायल्यान कोणी पातोर माडूंक पुरो म्हळ्यार हें तुजें घालें टूल किट म्हणून तल्याक इग्नोर करा ते कितें म्हळ्यार जल्मान सुदारना ते मुवी पळय नासता सी मुवी पळोवन एका मुवीचे विमर्श करचे मनीस आसात पळय तांकां म्हणी हांव फाती येता बट मुवी पळय नासतना मुवीचे विमर्श करतात पळय ताजे तितले डिस्ट्रप्टीव मनीस नात बेस्ट वखद तांकां इग्नोर करचे जस्ट इग्नोर एंड डोंट रेस्पॉन्ड लोक पळोवन दी ते डिसायड एक्झॅक्टली डान्स आमी कोंकणी भास म्हणटा एक कोंकणी भास केवळ क्रिस्तांवांची न्हय आमचे GSB RSB भाव कोंकणी उलयतात भटकळा गेल्यार नवायत मुस्लिम कोंकणी उलयतात हे तुमच्या लेकार हे पिंतूर भाशेची बंदड कितें आसा गड कितें आसा तें उतरोवन मुखार गेलां वसाचें म्हणलें तें मिशा आमचें आसलें कित्याक आतां तूं एक पोद तूं मद्रासाचें चिन्ना चिन्ना आसे तें पोद कितलो लोक आयकता गोरे लायक करतात तांकां तें ट्यून लायक जाता तें कळलें पद म्हणून तशें थोडे फावटी आमी दोगी शेजारा जावन दी विलपेपाचें पद दी म्हळ्यार आमच्या दोन भायर व्हडल्यांत फिल्मी तशेंच कित्याक म्हळ्यार आतां तुमी पळयलां सुपर सो तांणी तें कन्नडा मुवी तें तामिळाक गेलां आनी मलयाळमाक गेलां आनी हिंदीक गेलां खरे कडेन ताणें टप केलां आनी पोर प्रिमियर पळयतना कोंकणी कळीत नातलो लोकी आसलो तांणी बरें म्हळां कित्याक म्हळ्यार आतां सबटायटल येता सकल दुपय मस्त लोक येता इनवॉस येता पळोवंक कित्याक सांगल्यार सकल कळटा आनी मुवी बरी आसल्यार आतां काही भाशेन तर जाता ती पळयतना सगळ्यांक अर्ज जायना सो तांकां कंटेंट कळटा कारण घडटा म्हणून आनी मेकिंगाचें पळयतना पळय ते तुका एक धरून दवरता उतार आसा भाषे बेरे आदरू भाव वंदे म्हणून तशें भोगणां सगळ्यांकी ती भाशेची अडकळ खंडीत ना थोडे फावटी आमी एक असल्याक सेट जाल्या आमगे कितें आसा तें 100% सांगल्यार मात आमकां कळचें म्हणून पूण अंतू ह्या मुवींत वल्टी सर हांगासर तुमचो कॅमेरा उलयता तुमचो लायट उलयता सकळसून तुमचे सायलन्सूय उलयता ही एक कोंकणी शेताक एक नवें सांग एक्झॅक्टली तें म्हाका तें पॉयंट हायलायट करूंक जाय खंय ना खंय एक संद्राप आपले आमकां तूं लॉस जाल्यार रिवडना कोणें हें केल्यार रिवडना पूण कोंकणींत एक अशें साधन जायचें एक नवें साव येतजें कित्याक म्हळ्यार म्हाका कोणेंय पोर एकल्यान बरी एक अभिप्राय दिली थोड्या पिक्चरांनी मस्त आयल्यान कोंकणीन आतांची म्हणून न्ही थोड्या पिक्चरांनी नाटकां बरीं उलोवन उमततात म्हणून संभाशण तुका फेस एक्सप्रेशनाक बिलकुल अवकाश दिनात ते नंबर 1 तुमी तें ताजे तावन भायर आयल्यात दुसरें ड्रामॅटीक आमी घालें गो तें सदांवत ड्रामा एक्टर स्क्रिनार येता न्हय एकदम ड्रामॅटीक जातात त्या एक्टरांची चूक न्ही ती डायरेक्टरांची चूक हांव तें ब्लेम करता डायरेक्टरांक कित्याक म्हळ्यार हांव आनी डायान डायलॉग डेलिव्हरींत 2 फावटी ड्रामॅटीक जाताना विदाउट एनी हेजिटेशन आमकां ह्या तेगा मनशांनी विशेश करून स्टॅनीनी आमकां स्टॉप केला तिदविला न्ही तें ड्रामा म्हळ्यार तिदविला जाल्यार अशें म्हणटात ओके हें कांय ना नो थंय जावन पाटी वण्ण तूं नाटक करना हेंगा तूं पिक्चराक आयलाय सगळे कितले जण म्हाका दिसता आमचे एक 60 to 70% ऑर इवन 80% नाटकाचे आतां ड्रामॅटीक रिती तावन भायर हाडलां कित्याक म्हळ्यार तुका थिएटरान पळयतना कळटा आज तुळू पिक्चरां म्हळ्यार पयलींची तुळू नाटकाक आनी पिक्चराक कालें फरक आसा कोंकणींत हांव आतां नांव सांगना थोडीं पिक्चरां ड्रामाचे एक्टर बरे एक्टर हांव ड्रामा दुरसना बट हांव दुरसता डायरेक्टरांक स्टेजीर करचे हांगा कॅमेरान करतात
पूण ऑडियन्स काल जाता गोत्ते ऑडियन्साक मस्त जाणांक तांकां एक मॅसेज बरी येयल्यार या तांकां एक पळोवंक बरें जाल्यार आमचो मनीस म्हणून जाल्यार ताळयो पेटता तें बरी गजाल आमची आय मीन तें बरी गजाल बट ही हाचेतावन इल्लें भायर आयल्यार आपलें आनी मुखार दुसऱ्यांक की समज जाता अशें म्हणून आमी केल्ल्यान परफेक्ट म्हणून न्ही आमी केल्ल्यान परफेक्ट म्हणून न्ही आमी मिस्टेक केल्यात म्हाका आतां म्हजी हें पळयतना म्हाकाय फील जाता हाकाय फील जाता अच्छा की बरें करी येता आसलें कोण ना इवन स्टानीक फील जायत अच्छा की इल्लें बरें करी येता आसलें कोण ना दॅट इज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट एवरीथींग 100% परफेक्ट आमचें जें सोडून दुसरें ना तें पुरो कांय ना बट एक काले म्हणटात आपलें एनॉर्मस सॅटिस्फॅक्शन आसा फर्स्ट प्रिमियर शो अंत 300 लोकांनी पळयलां आमी धरणीर बसून पळयलां आनी एक मनीस उठून वचूं ना विशेश जावन तुवें आतां सांगलें सकाळीं आनी तुवें म्हळें आतां नॉन कोंकणी आमी एक 10 जाणां नॉन कोंकणीस आपयल्ले नॉर्मली खालें जाता की म्हळ्यार आतां हांव म्हाका प्रिमियर मुवी प्रिमियरा मस्त कडेन आपयतात हांव सत्य सांगता थोडे कडेन 15 मिनटान उठून गेलो सड्ड म्हळ्यार इंटरवल उपरांत फाटी येवन हांव फिल्म बरें ना म्हणून न्ही म्हाका ती एक पळोवची ती सुस्निकाय ना या दुसऱ्यांक काले आसता खाले आसता बिजी आसता पूण ह्या मनशांनी भास येना जाल्यार सबटायटल पळोवन लास्टा म्हणसर रावून आनी तांकां मायक हाच्या मुखार रिव्यू दिवंक तेत्त कुद्द आयल्यात हेंक फानोड म्हणून म्हाका म्हळ्यार म्हाका ह्या विशयान सांगाचें म्हणून फिल्मान धर्म बसयला तितले मात्र न्ही राती घरा गेल्ले उपरांत परत्यान फोन केला हेंक कुडात ओड इतलें कोणी दक्षिणेक करना तांकां बगल्यार दक्षिणेक जाल्यार कालें करतात गो ते मनोज बरें आहलें बेस्ट ब्युटिफूल म्हणून पूण रियल काळजाक हें जाल्लें मनीस आहात पळय ते मुखार काळजान तावन उलयत आनी आमकां कळटा एक्चुअली एक हांव म्हळें म्हाका हिंगी मस्त जाणांक तें कळाचें आमकां 2 गजाली आसात एक तुका फ्लॅटरी आनी एक रियल एप्रिशिएशन ही फ्लॅटरी येवची तोंडातावन हय तोंडातावन ती तोंडातावन कोण फ्लॅटरी हें करतात आनी काळजान तावन कोण एप्रिशिएशन करतात तें म्हाका करेक्ट गोत्ता आतां इतले जाणां मुवी पळयल्ल्यानी थोडे बारीक क्लोज मनीस ते फोन तांणी करूं ना 3 म्हयने उपरांत मेळ्ळे कडेन सांगतात पिक्चर पळयल्लें बरें आहलें म्हणून तशें आनी एक गजाल तुमच्या उलोवण्याक तें मुखार वचचें जाल्यार ह्या मुवींत डायलॉग्स उणे एक्शन चड ते आमच्या कोंकणींत नो प्रकार तुवें म्हणलें बरें आमच्यांत तुका कॅमेरा उलयतात या तुजे परिसर उलयता लायट उलयतात मनीस उणे उलयता नॉन वर्बल आनी कम्युनिकेशन जें कितें मनीस उलयला त्या उलोवण्यांत तुका एक 4-5 लायनीचें एक्सप्रेशन दिवची ताकद तें व्हडलें रिस्क आमी काण गेल्लें कित्याक गोतें मुवी हांगाच्या लोकांक आपलें फास्टच जायची आतां तुळून पळय तुळून तुका स्लो हें अशें म्हणी केलें जाल्यार तें काले सायबा स्लो मुवी म्हणून पळोवंकूच पळयना कितलें बरें आहल्यार म्हळ्यार तांकां फास्टच जायची तुवें डायलॉग फिनीश करचे पयलीं आनी एकलो डायलॉग येयचे बट वो ही प्रकार आसा पळय तो इल्ले रिस्क घे कालेंगी म्हणून तुम्ही एक सेंटेन्स उलयतात उरल्याक 3 सेंटेन्स चिंतूंक पडटा वय म्हळ्यार तेतून तितलो म्हणी जागो जायचे पटा मोनोलॉगांत तें बारीक कश्टांची गजाल इवन थोडे डायलॉग आहले स्टॅनीन मागीर ताणें अर्जुनान म्हणून कट ल्हान केमळे काले मुते बरें उलयचें आतां मस्त उलोवन तातूंत तुका कंटेंट बरें नाटलें कांय प्रेजन ना सो तें कर न्ही एक्शनाक चड इम्पोर्टन्स दिता म्हळ्यार तें कितकेशें आमी आमच्या जावन पळय भायर मलयाळम आमगे तामीळ घे हिंदीचे इल्ल्या मट्टाक ते फिल्मचे बरे प्रयत्न चल्ला इतलें कट्ट इतलें बदलावण म्हणटना स्टानी आम जोर जालो की कशें तुमकां ना बा प्रोफेशनल तशें कांय ना म्हळ्यार आमकां तें समजता हांवें म्हळ्यार हाच्या पयलीं हांवें तुळून ती केलां कन्नडान ती केलां थोड्या सिरियलान ती केलां तशें म्हणटना पुरो कळटा आमकां मनीस काले कशें थंयसर दाक्षिण केल्यार जायना म्हळ्यार एंड ऑफ द डे आतां स्क्रिनर आयल्यार आपलें आमी आतां सांगचें कंप्लीट स्क्रिनर येताना तुका एडचें डायरेक्टराक न्ही मागीर तुका गोत्तालें एक मेच्युर्ड मनीस जाल्यार एक्टरांक दुरसोना आतां हांव खंय जर तर कोणी एक्टर फेल जालो जाल्यार हांवें दुरसोवचें डायरेक्टराक कित्याक म्हळ्यार तो मुखार बसून पळयता न्ही ताका कालें जायचें म्हणल्यार बरी जाता न्ही आतां तो चिंत्यान ताका सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें आनी म्हजें एक्टींग बरें जावना म्हूण चिंत्या बट ते मागीर आनी काण गेल्ली रीत कोणें ऑडियन्सान काण गेल्ली रीत टीम वर्क तो स्टॅनी जे कितें चिंता वय हांव ताजेच विशयान उलोवंक आसलो आतां आनी एक 2 कॉम्बिनेशन्स आसात एक आसा आमचें जॉयल आनी अर्जुन लेवेसाचें वय तांचें एक तशेंच ताचे उपरांत उरले थोडे कॉम्बिनेशन आसात तुमचे टोटल शेड्युलांत हाचो पात कितले दीस जाले खंय लोकेशन आसले कशें शूटिंग प्लॅन केलें तुमी आमी 23 दीस 24 दीस शूट केलां वय आनी लोकेशन्स पालिमरांत
चड वांट्यांनी शूट केल्लें आसा आनी स्नेहालया ताचो साकार मस्त मेळ्ळा मागीर थोडे मँगलोरान थोडे कडेन इल्लें शूट ह्या केलें लोकेशन म्हणटाना एक गजाल आमी सांगचें पडटा मनोज पालीमारांत आमकां एक घर जाय आसलें आमी स्थानिकांनी काणकोण पळोवंक गेल्या पळोवंक वताना घर भारी लायक जालें फिल्मांत आमी पळोवचें घर फिल्मान पळोवचें तें म्हजें घर बट तो हो आसा पळय ओनर तो आमकां रिलेटिव्ह ओके बट थंयसर एक प्रॉब्लेम आसलें लास्ट एक 500 वर्सां पयलें थंयसर एक कोंकणी मुवी शूट जाल्ली आनी कंप्लिटली घर पाड केल्लें पाड केल्लें म्हळ्यार इवन हांवें आतां म्हळ्यार कित्याक आज मस्त जाणां घरां आनी परत दिनात कित्याक म्हळ्यार ताचें केअर काणी घेनात म्हळ्यार कंप्लिटली अनप्रोफेशनली हँडल तांणी ते हँडल करचे कॅमेरा धरून पुटुल्ले भितर थोडे वेसल्स पुटुल्ले इवन बारांतले थोडे बाटले मायक जाल्ले ओके सो म्हणजे एक मस्त बेजारायचे म्हळ्यार अनग्रेटफूल तांचें काम जालें गेलें त्या खातीर तांणी बिलकुल आनी मुखार आमी कोणाक म्हणून दिता फिल्माच्या दिना म्हणून तांणी चिंतलें कशें कन्विन्स केलें तुमी पूण आमी म्हज्या एका काले म्हणटा पळय हांवें सांगलें आमी रेस्पॉन्सिबिलिटी काण घेता आनी आमच्या एक रिलेशना भितर म्हणटाना तांकां एक ट्रस्ट आयलें आनी ते आमी 99% पाळून हाडला प्रोफेशनलिझम वृत्तीपर हें एक जायजेस परफेक्ट जावन एक चूर ल्हानशें कालें स्क्रॅच थंयसर आयिल्लें जावंक पुरो बट तें आमी रेस्पॉन्सिबिलिटी काण गेली कालें जाल्यार आमी करता म्हणून ताणें दे आर हॅपी बट मागीर पोर त्या घरच्या ओनरान फर्स्ट प्रिमियर मुवी तो एक पळोवन आय सेड आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट द मुवी थँक्यू व्हेरी मच म्हजें घर इतलें सोबिता म्हणून म्हाका गुतनातलें आमचे युट्यूबर वचून रील करून सुरू करतात म्हळ्यार ते घरा त्या घरा रावनात तांणी रावचें बॉम्बे तांणी येवचें अप्रूप हांगासर बट वेल मेंटेन्ड सो तशें काले म्हणटात आपले आमकां त्या घराक आमी ते ग्रेटफूल म्हणून सांगाचें मेळटा आसलें की दुसरें म्हाका गुर्तुना पूण तें तांचें एक बरें मन इवन सेम आमचें स्नेहालयांत ताणें कितल्या म्हणशार गेला की म्हळ्यार इवन आमकां ते ब्रेकफास्ट लंच ही वेंट आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट अस आमचे थोडे कलाकार थंय रावल्या ती कलाकार रावल्यात आमकां जाय जाल्लें पुरो बारी बरें करून हें दिलां डान्सर फिल्माचें म्युजीक येतना हें इल्लें वेगळें आसा बॅकग्रावंड म्युजीक आनी मिक्सिंग आनी आसा आमचो संजय आसा आनी लॉय वॅलेंटायन आसा सो म्युजिका विशयान तुमी पयले पटी चिंतना इल्लें वेगळें चिंता डिरेक्टराच्या मतीन तुमच्या कित्याक म्हळ्यार हे फावटी आमी आमचे फिल्मां पळयता सोडोन जावन कोंकणी पूण म्युजिकाक इम्पोर्टन्स उणें दितात सॉरी मदें पयलेंची गजाल कशें म्हळ्यार आमच्या सिंगर्सांक गॅप दिवचे खातीर विराम दिवचे खातीर इन्स्ट्रुमेंट आसले खंय आतां कशें म्हळ्यार इन्स्ट्रुमेंटांक गॅप दिवचे खातीर सिंगींग तितलें पडयता तुमच्यान तें ना इल्लें ताळो तें मस्त काम केलां ताणें ते म्हळ्यार ते इनपुट्स घालूंक पळय ते फिल्माचे फील जाल्यार ते पुरा भारी टेक्निकली पळय भारी एक म्युजिकाचेर काम चल्लां संजय आनी आमचो वॅलेंटायनाक बरें एक्सपिरियन्स आनी संजयनी ताका आतां आजकाल तो चड रेकॉर्डिंग करता जाल्ल्यान ताणें तें चॅलेंज जावन काण गेला आनी मदें स्टॅनी आसा तोय सोडना थोडे फावटी ताका तें ताणें चिंतलें जायचें म्युजिका म्हणटाक एक सवाल ताणें प्रस्ताव केल्लो जाल्ल्यान आतां मस्त नांवां आयकलींच नांवां दाईजी कुटुंबाचें ते सांदे आमी दाईजी कुटुंबाचो सांदो जावन इतल्या वर्सांनी आमी विचारचें सांगा कोणेय आमी कामाक वेता आमी एक धनयाक मेळोंक येता म्हणून दळ सांगलें आमचें टीम आनी एक जाल्यार कोणेय एक कुशेन करतात हें तुमी कशें मांडून हाडलां आनी आतां आमचे वेबसायटाक 25 वर्सां जालीं टीव्ही सुरू जावन 10 वर्सां जालीं हें तुमी कशें मेंटेन केलें न्ही मेंटेन करूंक एकच कारण कित्याक म्हळ्यार म्हजो थीम आसा म्हजो ध्येय आसा हांव म्हजें पॅशन फॉलो करून आयिल्लो देखून कोणाक पॅशन फॉलो करूंक तांकां हो बेस्ट जागो पॅशन फॉलो केल्यार कालें गो तुका सुपरवायज करचें म्हणून ना कोणें तूं तें कर हें कर म्हणचें म्हणून ना तुजें पॅशन भितर आनी तुवें टीच करताय तुका कोणें येवन सांगचें म्हणून ना गे भुरग्यांक आतां शिकतना तूं काळजान तावन शिकयताय तूं तुजें म्हयन्याक सांबाळ मेळटा काय मेळटा 9 वरां तावन हांव 4 वरां म्हणसर हें करता 10 बुडचे घडयाळ पळयता जेवणाक 2.5 घंटे काडटा तशें करचें जाल्यार तल्या मनशांक आमी तशें ट्रीट करता बट वेन यू फॉलो युअर पॅशन हांगा म्हणून न्ही संवसाराच्या खंयच्या कोणशांत दॅट इज द हें कालें म्हणटात बेजीक तें एक फंडमेंटल कालें म्हळ्यार खंयसर तूं पॅशन फॉलो करताय म्हळ्यार तूं निस्वार्थ जावन काम करताय आनी थंय जावन तुका हें जावन आसा एक तुका ऑर्गनायजेशना भितर ऑर भायर
भितर इल्ले ऑर्गनायझेशन भितर ताजे लॅडर क्लाइंब केल्यात या हांगा ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून भायर गेल्ली तेय वयर आयल्यात सो आमकां दोनी आमकां खुशीत स्टॅनी बेळा बरो ओपी जावन ताणें सुरू केलें आज आमचोच वाडोवन न्हू टीव्ही जालें आतां फिल्माचे डिरेक्टर हांगासर पावले लॅडर वॉज द बेस्ट मेटाफर आनी वेन युअर पॅशन एंड प्रोफेशन इज सेम वर्क बिकम्स फन एक्झॅक्टली गजल म्हळ्यार ह्या फिल्मांत आतां 24 दिसांनी हांव चिंता 6-7 दीस राती शूट केला म्हज्या लायफांत फाटल्या एका हांव चिंता 20 वर्सांनी कंप्लीट रात कळिल्ली ना हांवें निदान हांवें न्हीद कळिल्ली ना सादारण एक 3-4 दीस आमी दोगी तोंड तोंड बसताले राती ना आमकां न्हीद येवना न्हीद येवना म्हाका एक ब्लॅक कॉफीचे सहारा आसले राती एक तुका कॉस्ट डबल जाता ते आतां कॅमेरामॅन तांकां दिसाक एक रेट आसता ती तांकां लायटीची गरज ना राती पुरो एक्स्ट्रा वाडी तुवें जाल्यार आमकां खंय गेलो कॉम्प्रोमायज जाल्लो तो आई वॉज आमी हाका घाला आनी थंयसर डायन आनी एक नोट करीजे आमचे एक टीम आसा पळय क्रू मेंबर्स थोडे केरळांतून आसले मेकअप मॅन या लायट हे पुरा हांव चिंता तांकां आमी ट्रीट केल्लें आसा पळय बहुशा फुल्ली प्रोफेशनली ट्रीट केला तूं जाय जाल्यार खंयच्या मेंबराक वचून जाय जाल्यार विचार तुमी बापाच्या पुताच्या नांवी सेट्टार तुमकां कशें फील जालें तुमकां दिवचें जेवण थोडे कडेन कशें हांगोतें एक्टरांक जेवण दुसऱ्यांक नॉन वेज हांकां वेज तांकां कालीच्या हांकां नो सगळ्यांक एकच आनी सगळ्यांक बेस्ट वेदर इट इज फूड ऑर तुका काली खंयच्याय विशयान उदक मेकअप तें हें हांगा बिलकुल भेदभाव ना हांवें कितले सेट्टार पळयला म्हळ्यार थोडे भशेन हांव तुळू मुवीक वताना आसा पळय सर सर बाले बाले म्हणून बारी व्हडले हें करतात आनी जेवणाच्या टायमार म्हाका फील जावचें आसता म्हळ्यार एका टिमाक एक सेपरेट जेवण क्लॅप बॉय आसता तांकां एक सेपरेट जेवण आनी एक कोणाक आनी एकल्याक सेपरेट जेवण मागीर ते हार्ड वर्क करतात तांकां लिमिटेड जेवण कळ्ळें तुका हांगा तशें ना आमकां बेस्ट केटरर्स मेळ्ळे हांव मेलोना केटरर्स ताका हांव ग्रेटफूल ह्या संदर्भात कित्याक म्हळ्यार ताज्या उडपी त्या सायडीर आमकां ताणें फुल्ल सपोर्ट केल्लो आनी सगळ्यांक दे आर व्हेरी हॅपी सो तुका ती तांचे थंय खुशी आसल्यान आज इतले बरे रिजल्ट आयला वर्ड टीम म्हणलो इट इज नॉट एन एक्रोनिम पूण TEAM टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर तें सगळ्यांचें कांय बर्डन ना गजल काल हांव सांगल्यार थोडे फावटी फिल्म प्रोड्यूस करचे आसात आतां मायक कलाबान ताजें काम सोडलां आमी ताजे विशयान उलोवंक आसलें ताणें खंयी मोदें विचारलें ना सांगलें ताका कांय वालटेनी सांगलां म्हणून आमचें जालां इतल्या तारीख जातालें म्हणून तो खंयी मोदें हात घालूंक येना आमच्या दुकानात म्हळ्यार तुका कॅरेक्टर सिलेक्ट करता मस्तपटी आमी सुकी करता म्हळ्यार गलीजे म्हणल्यार घालता थोडे फावटी तो वळखीचो हें आनी कोणी इल्लेशे पयशे दिले जाल्यार ताज्या सेऱ्यांक गलीजे तें पिक्चर तांतू उसळटा प्रोडक्शना विशयान आमचो प्रोड्युसर कितें आसा विजन कोंकणी तांचे पोर तुमी थोडे सांगती सांगले आसात बजेटा विशयान आनी पुरा हें आनी एक कॉन्सेप्ट सोलो प्रोड्युसर म्हणलें कॉन्सेप्ट हाचे विशयान आमच्या लोकांक केलें सांग म्हळ्यार हांव सिंपली क्विकली सांगता स्टोरी लंब आसा लास्ट इयर 2024 जानेवारींत हांव आनी डायन हाका मेळोंक गेल्ले मायकलाक ताणें आपयलें तो केदाळे मेळ्ळे वेळार आपयता डायन आसलो आनी ताजे विजन कोंकणी विशयान उलयतना बुका विशयान उलयलो पदां विशयान उलयलो आनी चवळ मुवीचे विशय आयली मुवीचे विशय येताना म्हाका एक आशा आसली कालेंगी म्हळ्यार दायजी वर्ल्डा भितर सगळें आसा ओके तुका ऑडियो विज्युअल स्टुडियो आसा आमचे कडेन पब्लिसिटी जाय जाल्यार पुरा नमणेचे टीव्ही जावं दी वेब जावं दी सोशल मिडिया जावं दी रेडिओ जावं दी पुरो आमचे कडेन आसा डायरेक्टर आसा ह्युमन रिसोर्सेस आसात आमचे रायटर आसा एक्टर्स आसात ओके कॅमेरा आसा एडिटींग आसा आमकां कित्याक फिल्म करूं नजो सो तो म्हणा लागलो बजेट कालें कितली म्हणून अशें म्हळें पुरो उरले इतले बजेटाचे म्हणून मागीर म्हणा लागलो तूं आनी डायन आसात न्ही म्हणा तूं आनी डायन तुमी आसात न्ही आमी सांगलें आमी एक्ट आमकां हें पार्ट आसा आसल्यार आमी हें करता ताणें म्हळ्यार तुमी करीजे म्हणून ताणें पळयल्यात आमचे ड्रामांनी पुरा दुबयंत आनी पुरा मस्त वर्सां जावन पळयल्यात वय देखून थंयसर एक बुनियाद घाली आनी फाटीं आयिल्ल्या उपरांत हांव स्टॅनी कडेन डिस्कस केलें स्टॅनीक एक आशा आसली कित्याक म्हळ्यार इंडिपेंडंटली करीजे म्हणून ताजे पयलें भविश्य ताणें एक आसल्यार एक ना आनी दुसऱ्या मुवीन को डायरेक्टर जावन असिस्टंट डायरेक्टर जावन ताणें केल्लें ताज्या मतींत एक काणी आसली ती काणी मागीर तो टायम आमी जून ऑगस्टान कोणना जानेवारी तावन एक पयण ऑगस्टा म्हणशेर काणी हेची स्टोरी ताका पयलें आसली जावंक पुरो बट मोदें हें करन ऑगस्टान आमकां पावसाचें आनी तूं कंटिन्यू हें करूंक जावना देखून शेड्यूल एक पुढचें 2 पुढचें फाटीं मुखार करन ऑक्टोबरांत केलें देवाचें दयान आमकां खंयी प्रॉब्लेम येवना खंयचेय अडकळे येवना रायट टायमार स्टार्ट जाला खंयी एक पावस एक दीस आसल्यान थंय कांय प्रॉब्लेम जावना सगळ्यांक रजा दिली ट्रान्सपोर्ट या अवघड बेजाराई
झगडे खरी गंमतेची गजाली आत गी शूटिंगा वेळार असं गंमत गजाल म्हणजे फर्स्ट सीन म्हाका लाडू गोंयचे सीन लाडू म्हणजे मिठाई लाडू 8-10 मिनट प्लेटीन दिल्यात स्टॅनीन म्हणा ॲक्च्युअली कायचे लाडू म्हणल्यार तूं कांय ना म्हणटलं काय नाका लाडू सुद्दां कंसत म्हणून आता कंस भुरगले एक्टर्स आहात बळे ताका रेस्पॉन्स दिवचे आसात एक्शनाक ते काडलो फर्स्ट काडटना काट म्हळें अर्द लाडू कोण जाले मागीर टेक 2 आयलें हांव तुवें तशें साहेब हांव गोडशें म्हणून गोंयचें हांवें हांव तूं मागीर खरेंच घेवचें म्हणटा बळे गोडशें गावन ते सुमार एक 3-4 रोड काडचे पडल्यात हांवें ही गज दुसरें तेत घरा ते ल्हान घर पालमारांत तेचें नांव म्हाका उड आसना ते सकाळीं पावले आमी शुटिंगा आमी ताका सांगलें ही एक 8-10 गाडयो लोक पुरो येताना ती एकलीच रावता शेजारचें पुरो टेन्शन काल जालें काय झालं कोण बसतून तेळ पळयतात इंजिनियर डायरेक्ट दादागे मतलब जनाबाईदन म्हणून ती एक आणि तिसरें तुका सांगता हांव आमचे सुनीता म्हणून एक एक्टर आसा ताका स्टॅनीन म्हळें तूं खाली रिक्षा गाडी कर न्ही तुजें राती शूटिंग तें तुका बेगीन कर एक 9-10 भितर येता आमी म्हणून ते एक रिक्षा हाडून येयले तो प्रायस कोण ताच्या घरांतल्यान सांगिल्लो तो भायर बसलो घडये एक मनीस पळय गेटींतल्यान पळोवन आसा राती आमी चिंतलें कोणी हांचे क्रू मेंबर कोण ना म्हणून मागीर हें शूटिंग जालां कितें जालें कंप्लीट 6:30 वरार पंत्यार वय येवन वचून बसलो ताणें रिक्षा घरान थंय सुरू केल्लें बंटकाल सेटला थंय गाडी सगळी रात काही जागरणी म्हाका कितें सांगू ना दावरा म्हणली हांगा सो जाली म्हणजे सकाळचे बाडें गेले ते येत बोलले न्ही ताका फ्री तिकेट दिवन आपय हांगी म्हणटा रिक्षा ड्रायव्हराक वॉल्टी सर खंय प्रदर्शनां जातीत आनी तुमचें प्लॅन कशें आसा आमच्या गांवांत तशेंच भायल्या राष्ट्रांनी मुखल्या दिसांनी तुमचें येवजण कशें हय तें प्रदर्शन सांगच्या पयलें आमी म्हळ्यार पुरा खुशयेन आसल्यान आमचो रॉन रॉड्रिगस पयलें म्हाका स्टॅनीन एक्चुअली सांगिल्लें तो रॉन रॉड्रिगस रोल आपले तो म्हाका करून सांगिल्लें तुवें काडांनी पुरा सोडिजे म्हणून इतले तरणाटे प्रायर वय ना म्हळ्यार पुरा काडांनी सोडिजे काडून वचो 2 महिने 1.5 महिने सोडिजे म्हणून प्रॉब्लेम कालें गोते म्हाका मोदें पुढचें ऑस्ट्रेलिया वचोंक घालें नायजेरिया वचोंक घालें हें काड घेवन गेल्यार वळख मेळचें ना न्ही मागीर ताकाय कळ्ळें आसतलें हाजेर जावचें न्ही म्हणून मागीर म्हजो रोल कोणाक दुसऱ्यांक घाल्लो तो कालेंगी ते तूं करूंक जावना ताका तो आतां करचो हांवें तो म्हाका दिलो आनी रॉन रॉड्रिगसान तो केलो बट रॉन रॉड्रिगस कालेंगी म्हळ्यार मस्त हेल्दी आसलो करेक्ट आसलो मस्त आशांत आसलो फस्ट म्हाका एनकरेज आनी हरिपूरचे फोन करतना अर्द घंटे पिक्चराच्या विशयान उलोवचें स्टानी विशयान उलोवचें डायना विशयान उलोवचें आमी स्पेंड केल्लो टायम आनी परत बारी ब्युटिफूल मेमोरेबल बट अनफॉर्च्युनेटली ताका एक प्रॉब्लेम जाले भलायकेंत मेजर प्रॉब्लेम जाल्ल्यांत ताका सर्जरी तें आनी परत जाल्ल्यांत येवंक जावना ती एक मस्त बेजाराय बारीच बेजाराय मागीर आमच्या मुवींत आनी एक स्टार्टिंगार तुका एक सुनील म्हणून एडवोकेट असो रॉयल केल्लो तो एका म्हयन्या पयलें अचानक जावन देवादीन जालो ही वॉज 50 नियरली अरावंड 50 ऑर लेस दॅन दॅट सो ते 2 बेजार आज भोगता बट आमच्या हातान काही येना बट वी विल प्रे फॉर हिम आमी तांकां दिवचें ट्रिब्यूट होय ट्रिब्यूट तितलेंच मागीर आतां फिल्म मुखलें येवजण कालेंगी म्हळ्यार आमी सगळ्या थिएटरांत एकूच रिलीज करन वटलें एनकरेज म्हणून ना थोड्या सिलेक्टेड थिएटरांत करन तेन्नाच्या लोकांक अवेरनेस हाडचें कोंकणी फिल्मांत थिएटरांक लोकां हाडचें व्हडली कश्टाचें काम बट तें काम आमी पयलें करीचें तें आमी करता ताज्या की पयलें मनोज आज मंडे वेनसडे म्हळ्यार नोव्हेंबर 5 5 वरार आनी 7:30 2 स्पेशल प्रिमियर शोज दवरल्या ते पेड प्रिमियर आमकां इल्लेशे पयशे रिकवर जाय जे कोणाक बऱ्या कुशेन इल्लेशें कॉन्ट्रिब्यूट करन तुमकां येवंक आसा त्या एका टिकेटीक 1000 दवरल्यात एका टिकेटीक तें खाली पिक्चराचें वॅल्यू 1000 न्ही बट तुमी एक कोंकणी मुवीक सपोर्ट करचो कित्याक मायकल प्रोड्युसरान मायकलान सांगलां हे पयशे तुमी म्हाका फाटीं दिवचे म्हणून ना हे पयशे तुमी रिकवर करीचे आनी येवचे वर्सा आनी एक मुवी काडीचे म्हणून मुखल्या दिसांनी मुवी काडचें दायजी वर्ल्ड फिल्माचें आलोचन आसा आमी रजिस्टर केला आनी ह्या फिल्मांत आमी घाल्ले पयशे आमकां फाटीं आयल्यार आमी आनी एक मुवी जानेवारी फेब्रुवारीन स्टार्ट करता म्हणून स्टानीन सांगलां हांवें सांगचें न्ही ओके सो तें जाल्ल्या उपरांत थिएटरांत रिलीज करचे आमचे एक प्रोग्राम आसा गल्फ तावन भायर तावन ऑलरेडी डिमांड कॅनडा तावन विजय दांतेन सांगल्यात तें 4-5 शो हांव करता म्हणून ते इस्रायलांत ऑलरेडी बूक केला कतारांत अलेक्स ताज्या टिमा वट्टूक उलोवन कन्फर्म केला मस्कातांत स्टानी धाडटून करता म्हणा दुबयंत
दुबई शारजा अबुधाबी संसार बोर कोंकणी अभिमानींक तुम्ही एक प्रॉमिस दितात मुखल्या दिसांनी कशे ना कशे म्हणी पूण म्हजे एक आशा आसा पर्सनली ही मूवी खाली कोंकणी लोकांनी मात्र न्ही कोंकणी येनांतल्यानी पळयचे कोंकणी येनांतल्यानी कशी पळोवची अर्थ जाता गे सबटायटल्स आसात आनी सेकंड थिंग हांव मलयाळम फिल्म पळयता म्हाका मलयाळम भास अर्थी जायना उलोवंकी जायना जस्ट एक म्हाका 5-10% येता बट हांव कित्याक पळयता ती कित्याक गी म्हळ्यार त्या मुवींत एक कंटेंट आसा आनी सबटायटल्स आसात आनी कांय नातल्यारी अर्थ जाता देखून ही नॉन कोंकणी लोकांनी आमची मुवी पळोवची म्हणली एक आशा आसा आनी त्या खातीर आमी ट्राय करना आसा थोड्यांक इनवायट करना आसा म्हाका दिसता एक पुढचें थिएटरांत रिलीज जाल्यार एटलिस्ट थोडे तरी नॉन कोंकणी सी पिक्चर येवन पळयतले म्हणल्यार भरवसो आसा खंडीत डान्सर आमच्या लोकांक एक आपोवणें तुमच्या पंगडा तर्फे कंटिन्यू जावन तुका एक संतोषी गजल म्हळ्यार स्टॅनीचे एक पयलें फिल्म सुरवात ताणें ह्या प्रकार केल्या म्हणटाना खंडीत एक मुखल्या वर्सांनी आमकां बरो भरोसो आसा एक डायरेक्शनांत कोंकणींत आनीक चड नांवाला करूंक ताणें साद आसात म्हणलें एक आसा दुसरें ह्या फिल्मांत आमची मेहनत आमी केल्या जें कितें आमी आमच्या देवा कडेन आमच्या अंतस्करणाक पातयेवन करीचें म्हूण चिंतिल्लें तें केलां आनी आमी ऑडियन्सीक सोडटा कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या लोकांक तें फिल्म पळयचें आनी तांणी कांयच करचें तांणी उलयचें आमचें काम आमी केलां त्या खातीर साद जाल्यार वाळटीन सांगलां कोणाक पळोवंक मोन आसा तांणी येवन पळोवचें आनी हेरांक सांगचें मस्त फिल्म आयलां कोंकणींत साकार दिला कोंकणींत आनी कितें अपग्रेडेशन जावं दी म्हूण चिंतचें आमी कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत तंत्र रावचें नाका आनी ह्या वर्सा आनी कोणी एक बरें पिक्चर अजय बरें पिक्चर काडलें जाल्यार आमी कंटिन्यू खुशी पावता कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत एक फिल्मांत वाडवळ जावं दी आयल्या वर मस्त फिल्म आयल्यांत एक संतोशी गजाल मुखल्या वर्सांनी आनी कितें बदलावणेची मुवी येवं दी आनी आमच्या स्टँडर्डी कन्नडाच्या की हिंदीच्या लेवला पावोवन दी म्हूण कोंकणीचें हांव आशेता हय हर एक मुवीज येदोळ आयिल्ले कोंकणींत तांच्या मट्टाक ते सक्सेस जाल्यात आनी तांकां तांची आयडेंटिटी आसा देखून खंयच्या मुवीक आमी डावन करूंक जायना तांची आमची मुवी आनी एका टायपार पूण एक नवें सावन दिवचें प्रयत्न आमचे प्रयत्न मात्र आमी सांगले बरी लोकांक रिक्वेस्ट करचे तुमी येया पळया बट दक्षिणेक येवन पळय नाकात आमी कालेगरजे म्हणल्यार वॉल्टरान सांगलां आनी सांगलां आमच्या खातीर बट तुमकां सोसणीकाय आसा आनी हे मुवीचें ड्युरेशन खाली 102 मिनिट्स 102 मिनिट्स कांय ना लोकांक आज काल 2-2.5-3 घंटे पिक्चर पळोवचे पेशन्स ना पिक्चर ड्रामा कालें पळोवचे पेशन्स ना कित्याक म्हळ्यार आमी पुरो जनरेशन जीत तास कित्याक म्हळ्यार रील लायक करचे मनीस 90 सेकंड्साचे सो मुवी ताजे भितर आमी स्टोरी सांगून सोडल्या क्रिस्प केल्या ड्रॅग करूं ना म्युजीक बरें आसा टायटल सॉंग बारी बरें आसा आनी आमच्या आतां स्वीडलान बारी बरें अपूर्बायेचें केलां जोशल स्वीडल मेल्लू ओके रॉन रॉड्रिगस मागीर मेल्विन कलाकुळू आनी सुनीता मिनेजस आनी एक धाकटो भुरगो आयन चेरकेचें नांव आसा एक्शन नॉन कॅथलीक तो सॉरी नॉन कोंकणी आनी दुसऱ्या कन्नडा व्हडल्या बॅनरार ताणें काम केलां आनी तो प्रोफेशनल म्हाका दिसता म्हळ्यार प्रोफेशनल म्हळ्यार ताणें एक्सपिरियन्स आसून ताणें बरें केलां तशें पुरो म्हणटना एक पॅकेज आमच्या टिमाक सपोर्ट करा आमी परत एक पुढचें सांगता तुमकां पसंद जाल्यार एक 4 जाणांक सांगा लोकांनी थिएटरांनी येवन पळोवन दित पसंद जावं ना काले म्हणी क्रिटिसिजम आसा जाल्यार आमकां सांगा आमी एक्सेप्ट करता मुखल्या प्रयत्नान तें करेक्ट करचें प्रयत्न करता बरें तर दायजी वीक्षकांनो दायजी वर्ल्ड आज खंय आसा तें तुमचें तावन आसा आनी दायजी म्हणल्यार शब्दाक तोलो एक अपूर्बायसो अर्थ आसा आज वॉल्टर नंदळीके सर आनी डायन डिसोजा सर आमच्या संगात आसले तांच्या मुवी विशयान तांणी सांगलां आमी पोरू प्रिमियर जातानाय टॅक्निकल प्रिमियर जातानाय आमी सांगलें तितलेंच हें आनी आमची मुवी न्हय आनी ही तुमची मुवी आनी तुमी हें सुदारसूंक आसा तुमी आमचो हात धरतल्यात ह्या पंगडाचो हात धरतल्यात म्हणली संपूर्ण पातयणी आमकां आसा मुखल्या दिसांनी परत आमी मेळोंक आसतले तेदो मुसर पळोवनूच रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 सुमेस्तांक नमस्कार काल आज आनी फाल्यां